आमचे मिशन इंद्रधनुष 5.0 हें सुरू केलां. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हांणी हो प्रोग्राम मुद्दामून ऑल ओवर कंट्री आयच्यान सुरू केला. आयज 7 तारीख ऑगस्टाची ते 12 तारीख ऑगस्टाची सुद्दां हो वीकभर आनी तशेंच फुडल्या म्हयन्याक सप्टेंबर म्हयन्याक 11 तारीख ते 16 तारीख आनी ऑक्टोबर म्हयन्याची 9 तारीख ते 14 तारीख ह्या दिसांनी हो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चलतलो. मिशन इंद्रधनुशा सकयल जी पळय आमची गुरवार बायलो आसता आनी ते आमची TD वॅक्सीन घेतात, 2 डोजीस घेतात ते आमी सगळ्यांक दितले. ज्यांचे पळय उरल्यात तांकांय सोदून काडून दितले. तशेंच 0 to 1 year ह्या भुरग्यांक जे पळय वॅक्सीन जाय पडटात तें सगळें आमी दितले. आनी तशेंच 1 ते 2 वर्सां आनी 2 ते 5 वर्सां ह्या सगळे ग्रुपांक आमी हें वॅक्सीन जे पळय जाय पडटा तांकां तें दितले. हेजी आमी तयारी ऑलमोस्ट 2-3 म्हयन्यां पासून सुरू केल्ली आसा. जातूंत भितर आमी आमचे वर्कर्स आसात, ANMs आसात, सो तांकां हावज टू हावज हेड कावंट करपाक लायिल्लो. जे वॅक्सीन आसा, जी भुरगीं आसा ती आमी सगळीं सोदून काडल्यात आनी तांचें लायन लिस्ट केलां. आनी हें लायन लिस्ट आमी ऑलरेडी आमचे कडेन आसा तें WCDची अंगणवाडी वर्कर्स आसात तांकां किंवा बाकीच्यांकय धाडलां, जेंची करून ती सगळीं हीं भुरगीं जीं पळय आसात तांकां आमचे केंद्रांनी ज्या जाग्यार वॅक्सीन आमी दितात थंयसर तांकां धाडटले. हें वॅक्सीन आसा तें आमी युवीन हें पोर्टल म्हळ्यार जशें आमी कोवीड वॅक्सीन घेता आसतना कोविनाचेर ती एंट्री करताली वॅक्सिनाची आनी आमकां तेजें एक सर्टिफिकेट मेळटालें आनी तेजी नोंदणी जाताली डिजिटली. तशेंच हें आतां आमी गोंयांक युवीन पोर्टल हें आमी सुरू केलां. इनफॅक्ट एक 2-4 म्हयने जाले जें आमचें सावथ गोवाक हें चालू आशिल्लें पायलट तत्वाचेर. आतां तें आमी नॉर्थ गोवा हातूंकय सुरू केलां आनी हेतूंक जीं पळय आमी वासिनां भुरग्यांक दितले तशेंच आमचे गुरवार बायलेक दितले ते सगळे एंट्रीज आमी हातूंक करतले आनी हें सगळें डिजिटली मॉनिटर जातलें आनी आमची मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हें सगळें मॉनिटर करतली. सो हेका लागून आमकां खूब फायदो जातलो. पयलो म्हटल्यार कितें जातलें, भुरग्यांक जी पळय वॅक्सीन जाय तांकां सर्टिफिकेट मेळटली. जितलें वॅक्सीन घेतलें तें सारकें डिजिटल कॉपी दितली तांकां जाय तेन्ना तांची ती सर्टिफिकेट घेवपाक जाता. आनी तेजे बरोबरच हो सगळो डाटा आमकां एक जाग्यार मेळटलो जेतूंक आमकां जशें पळय कितलें आमचें वासीन वापरलां, कितलें आमची कोल्ड स्टोरेज कशी जाल्या आनी आमची कितलीं भुरगीं जांकां वासीन मेळपाचें आसा हे सगळे आमकां रिपोर्ट्स एक बटाचे एक बटन प्रेस केले बरोबर आमकां मेळटलें. आतां हेजे बरोबर जें कितें आसा हें उरवूर हें मिजल्स म्हणटात तें आनी तशेंच सुरवूर हें रुबेला हेंचे पयलीं ह्या 2-4 म्हयन्या पयलीं आनी तशेंच तुमी आयकलां आसतलें मुंबय बिंबयच्या वाठारांत थोडे आवटब्रेक्स जाल्ले आनी हे आवटब्रेक्सान थोडीं भुरगीं दगावलीं. हें जावनय ह्यान फुडें म्हणून आमी हें वॅक्सिनेशन ड्रायव चालू केल्ली आसा. तशेंच ह्या वर्साक मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन हें ठरयिल्लें आसा. बाय डिसेंबर 2023 MR एलिमिनेशन हें आमचें प्रोग्रामाक आमी सुरवात केल्लें आसा. जाचे नंतर आमी फुडल्या वर्साच्यान एलिमिनेशन हे सगळे डिसीज MR मिजल्स रुबेला हे एलिमिनेटेड आसतले. जो लोकल जे मनीस आसा तांकां हें जावचें ना ही खबरदारी घेतले. सो हेका लागून आमी हें मोठे दबाज्यान हो प्रोग्राम सुरू केल्लो आसा आनी आयच्यान हो प्रोग्राम सुरू जाल्लो आसा. म्हाजी सगळ्यांक एक कळकळीची विनवणी की सगळ्यांनी आपले भुरग्यांक लेस दॅन 5 years आसा तांकां सगळ्यांक घेवन तांचे लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचचें ज्या जाग्यार वॅक्सिनेशन चलता आनी सगळ्यांक वॅक्सिनेशन करून घेवचें जेणे करून हे जे पळय वॅक्सिनेशन प्रिवेंटेबल डिसीजीस आसा तांकां कांयच लाग जावचो न्हय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.